Leviticus chapter 14. ती भिरांकूळ पिडा नितोल जाल्या उपरांत त्या मनशाची कशी शुद्धी करची ह्या विशीं सर्वेस्परान मोइजेसाक ही शिकोवण दिली. कोणूय एकलो शुद्ध म्हूण थारावचो आसा त्या दिसा ह्या मनशाक याज्ञिकाशीन हाडचो आनी याज्ञीक ताका मैदाना भायर व्हरून तपासतलो. ताची पिडा गेली जाल्यार याज्ञीक ताका रिती प्रमाणे 2 जिवीं शुद्ध सुकणीं हाडूंक फर्मायतलो. तेच परी देवदार लांकडाचो एक कुडको, एक तांबडो दोरो आनी हिसोप झाडाची एक ताई. उपरांत याज्ञीक एका सुकण्याक मातयेच्या कांश्या वयर धरून मारूंक फर्मायतलो. ह्या कांश्यांत व्हांवतें उदक आसतलें. दुसरें सुकणें घेवन तो लांकडा दोरया ताळे वांगडा मालना त्या सुकण्याच्या रोगतांत बुडयतलो. 7 पावटी तें रगत ज्या मनशाची शुद्धी करता ताचेर उडयतलो आनी पिडा लागलोली तो मनीस आतां शुद्ध म्हूण पाचारतलो. दुसऱ्या सुकण्याक शेतांतल्यान उडून वचूंक तो सोडून दितलो. हो मनीस आपलीं वस्त्रां धुतलो, आपलें माथें तांसतलो आनी न्हातलो. हे परी तो रिती प्रमाणे शुद्ध जातलो. ताच्यान मागीर तंबू मैदानार वचूंक जातलें. पूण 7 दीस पर्यंत ताणें आपल्या तंबू भायर रावूंक जाय. 7व्या दिसा तो परत आपलें माथें तांसतलो, खाड करतलो, तशेंच आस्किट्यो आनी आंगाची सगळी ल्हेंव काडून उडयतलो. तो आपलीं वस्त्रां धुतलो, न्हातलो आनी उपरांत तो रिती प्रमाणे शुद्ध जालो. 8व्या दिसा तो दादल्या लिंगाचे 2 मेंढरे हाडटलो. तशेंच वर्साची एक मेंढरी. तांकां कसलेंच खत नासतना एफाचो 3रो वांटो पिठाचो तेलांत मिसळून करून आनी लोकभर तेल. याज्ञीक ह्या मनशाक आनी ताची दान देणी घेवन जमातीच्या तंबूच्या दाराशीं वेतलो. मागीर याज्ञीक एक मेंढरो लोकभर तेला सांगाता एक एकचाराची भेट करतलो. हें एक सर्वेस्पराक खेरीत देणें. हो पवित्र जाग्यार भेटेच्या जनावरांक मारतात थंय त्या मेंढऱ्याक मारतलो. ताणें अशें करूंक जाय कित्याक एकचाराची भेट फारीकपणाचे भेटे परी याज्ञिकाचो वांटो जावन आसा आनी तो भोव पवित्र. याज्ञीक मेंढऱ्याचें इल्लें रगत घेतलो आनी तें ज्या मनशाची शुद्धी करता ताच्या उजव्या कानपोट्याक, उजव्या आंखोंड्याक आनी उजव्या पांयाच्या मोठ्या बोटाक लायतलो. याज्ञीक मागीर आपल्या दाव्या ताळ्यार लोकभर तेल घेतलो. तातूंत आपल्या उजव्या हाताचें बोट बुडयतलो आनी 7 पावटी इल्लें सर्वेस्परा फुड्यांत शिंवरायतलो. आनी हातांत आसा त्या तेला बरोबर मेंढऱ्याचें इल्लें रगत ज्या मनशाची शुद्धी करता ताच्या उजव्या कानपोट्याक, उजव्या आंखोंड्याक आनी उजव्या पांयाच्या मोठ्या बोटाक लायतलो. तालतार आसा तें उरलोलें तेल त्या मनशाचे तकलेर घालतलो. हे जेशीं तो मनीस रिती प्रमाणे शुद्ध जातलो. उपरांत याज्ञीक फारीकपणाची भेट करतलो आनी शुद्धीची रीत पाळटलो. त्या उपरांत भेटेचें जनावर मारतलो आनी तें ओरवाच्या देण्या सांगाता वेदीर भेटयतलो. हे परी याज्ञीक शुद्धीची रीत पाळटलो आनी तो मनीस रिती प्रमाणे शुद्ध जातलो. तो मनीस दुर्बळ आनी ताका चड तांक ना तेन्ना आपले शुद्धीक तो एकचाराची भेट करचे खातीर एकूच मेंढरो हाडटलो. तें एक खेरीत देणें सर्वेस्पराक. त्या भायर एफाचो एक वांटो पीठ तेलान मिसळ केल्लें ओरवाचे भेटेक आनी लोकभर तेल.
त्या भायर तांकता त्या प्रमाणे तो कोवळे व पारवे हाडटलो. एक फारीकपणाचे बेटेक आनी दुसरो बेटेक. शुद्धी उपरांत 8व्या दिसा ही देणी तो याज्ञिकाशी जमातीच्या तंबूच्या दारार हाडटलो. याज्ञीक तो मेंढरो आनी तेल घेतलो आनी खेरीत देणे कशें सर्वेस्पराक भेटयतलो. हो मेंढऱ्याक मारतलो आनी ताचें इल्लें रगत त्या मनशाच्या उजव्या कानपोट्याक, उजव्या हाताच्या आंकोड्याक आनी उजव्या पांयाच्या मोठ्या बोटाक लायतलो. मागीर याज्ञीक इल्लें तेल आपल्या दाव्या ताळार घेतलो आनी उजव्या हाताच्या बोटान 7 पावटी सर्वेस्पराच्या फुड्यांत शिंवरायतलो. आनी रगत लायलोलें तेच परी त्या मनशाच्या कानपोट्याक, उजव्या हाताच्या आंकोड्याक आनी उजव्या पांयाच्या मोठ्या बोटाक तेल लायतलो. उरलोलें हातांतलें तेल त्या मनशाचे तकलेर घालतलो आनी हे जिणशी शुद्धीची रीत तो पाळटलो. उपरांत एक तांतलो कोवडो व पारवो फारीकपणाचे बेटेक दितलो आनी दुसरो ओरोवा सांगाता बेटेक. हे परी याज्ञीक शुद्धीची रीत पाळटलो. ती कातीची पिडा लागलोली त्या मनशाचे शुद्धीक ताच्यान थारायलोलें दान देणें करूंक जायना तेन्ना ही रीत सांबाळची. पसरता तसलो भातो घरांत येता त्या विशीं सर्वेस्परान मोइसेसाक आनी आरोनाक ही शिकोवण दिली. हें इस्रायल प्रजा कानानाचे गांवांत भितर सरल्या उपरांत तांकां लागू जावचें आसलें, कित्याक हो गांव आपलो खास कसो ताणें तांकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान भासायलोलें. घराच्या धोनयान याज्ञिकाशी वचून ताका सांगचें, म्हज्या घरांत कसलो तरी रोग जाला सो म्हाका दिसता. याज्ञीक थंय तपासूंक वेचे आदीं तांणी सगळें घरांतलें भायर काडचें अशें याज्ञीक फर्मायतलो, ना तर तो सगळें घरांतलें अशुद्ध म्हूण सांगून दितलो. त्या घरांत तो भितर सरतलो आनी तो भातो तपासतलो. त्या घराच्या वणटींचेर हिरवींशीं व तांबशीं खोतां चरतात अशें ताका दिसत जाल्यार तें घर तो 7 दिसांक बंद दवरतलो. 7व्या दिसा तो परत येतलो आनी तें तपासतलो. तो भातो अदिकूच चोरोन गेल्या जाल्यार ज्या जाग्यार हो भातो आसा थंयचे फातर काडूंक आनी त्या शाराचे शिमे भायर खंयच्याय अशुद्ध जाग्यार उडोवंक फर्मायतलो. उपरांत त्या घराच्या भितरल्या वणटींचो चुनो फोडून काडूंक आनी तो शारा भायर अशुद्ध जाग्यार उडोवंक फर्मायतलो. आनी काडल्यात त्या फातरांच्या जाग्यार दुसरे फातर घालचे आनी सगळ्या वणटींक नवो चुनो काडचो. नवे फातर आनी नवो चुनो घाल्ल्याय उपरांत हो भातो परत येत जाल्यार याज्ञीक थंय परत वेतलो आनी तपासतलो. भातो चोरोन वेता जाल्यार तें घर अशुद्ध म्हूण पाचारतलो. तें घर मोडून उडोवंक जाय. ताचें मोदेर, फातर आनी चुनो सगळें शारा भायर व्हरून अशुद्ध जाग्यार उडोवचें. तें घर बंद दवरलेलें आसतना थंय कोणूय भितर सोदता तो सांज पर्यान अशुद्ध जावन आसतलो. कोणूय त्या घरान न्हिदता व जेवता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवूंक जाय. जर तें तपासूंक याज्ञीक येता तेन्ना घराक नवो चुनो काडटोच थंय भातो दिश्टी पडूंक ना तेन्ना तें घर शुद्ध म्हूण पाचारतलो, कित्याक थंयचो भातो एकाने गेलो. तें घर शुद्ध करूंक धोनी 2 सुकणीं हाडटलो, थोडें देवदाराचें लांकूड, एक तांबडो दोरो आनी हिसोप झाडाची एक ताळी. तो मातयेच्या कांशान झरीचें उदक घेवन तातूंत एक सुकणें मारतलो. मागीर तो देवदार, लांकूड, हिसोप ताळी, तांबडो दोरो दुसऱ्या जिव्या सुकण्या बराबर मारलोल्या सुकण्याच्या रगतांत सगळें बुडयतलो आनी ह्या रगत उदकान सगळें घर 7 पावटी शितोडायतलो.
हे परी तो आपलें घर शुद्ध कोत्तलो. मारलोल्या सुकण्याच्या रोगतान देवदार लांकडां तांबड्या दोरयान आनी हिसोप ताळयेन मागीर त्या जिव्या सुकण्याक शेतांतल्यान उडून वचूंक तो सोडून दितलो. हे जिनशी तो आपल्या घराची शुद्धी कोत्तलो आनी तें घर शुद्ध जातलें. तर कातीचे पिडे विशीं कायदे. कापडां घरांक भातो येता गाय. फोड पुल्ल्यो वो सूज ह्या सगल्या खातीरूच ही शिकवण. आनी ह्या नेमान प्रमाणें कितेंय अशुद्ध व शुद्ध जाल्यार तें सांगूंक जातलें. देवाचें उतर हें.